नमस्कार योकार, हांव शुभम शिवलकर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता गोंयकारपण न्यूजान। आज आमी आयल्या गोंयच्या एक बारीकशा वाठारान सात्रे म्हणटा त्या गांवान हांगचोच एक शेतकार जेणीन जे जावंक शकना अशें करून दाखयल्लें आसा। गोंयान स्ट्रॉबेरीचे उत्पन्न घेवन दाखयल्लें आसा। आज ताका आमी मेळुया, ताजी मुलाखत घेवया आनी ताजे कडल्यान काही जाणकारी घेवया। नमस्कार योकार, हांव शुभम शिवलकर गोंयकारपण ब्रेकिंग न्यूज ह्या चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। आज आमच्या मदीं आसा 70चे युवा शेतकार श्याम गांवकर। हेणीन 70चे नांव सगळ्यांक वयर काडलेलें आसा, वयल्या स्तरेर व्हेल्लें आसा। इम्पॉसिबल ते आय एम पॉसिबल करून दाखयल्लें आसा स्ट्रॉबेरी सारकें उत्पन्न घेवन। श्याम गांवकर, आमी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन स्वागत करता। नमस्कार। श्याम बाबा, तुमी हे स्ट्रॉबेरीचे उत्पन्नान कशें कितें पावले? तुमच्या हांगा बेजीक उत्पन्न म्हटल्यार काजू आनी माड हे सगळे जावन आसा न्ही, तुमकां आयडिया कशी आयली? एक्चुली कशें आसा की जे आमचे पारंपारीक पीक आसा पळय ते काजू, माड, केळी हे नॉर्मली सगळे करता आनी हेचे व्यतिरिक्त बाकीचे कोण करना। आनी बाकीचे करना म्हणटकच ते काजू हे ते चड उत्पन्न जाता आनी हेची उत्पन्न कमी जाता। आनी ही उत्पन्न आमी हाडटा पळय जे पीक आसा ते भायल्या राज्याच्यान हाडटा। गोंयान आमी चड पिकयना, म्हणजे हेचो एक फायदो घेवन कारण हांगा करचें अशें ठरयलें हांवें। तेचें उत्पन्नय हांगा बरें मेळटा आनी थ्रू एग्रीकल्चर हे बाकीचे डिपार्टमेंट आसा पळय ते बरें हेल्प करता म्हाका। कळ्ळें। आतां हाजी तुमी जी बी आसा किंवा ताजो रोपो हो खंयसरल्यान हाडिल्लो? एक्चुली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा पळय तेणी आमकां एक विजीट दिली की महाबळेश्वर या आनी एक थंयचे हे पळोवया क्लायमेट कशें आसा आनी स्ट्रॉबेरीचें प्लांटेशन कशें करता हें आमी थंय पळयलें वचोन। आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी थंयच्यान सिडलींग हाडलें तेचें आनी सिडलींग हाडून हांगा हांवें रोयलें। श्याम भाई, आज लोकां मदीं एक अशें पर्स्पेक्टीव आसा की फक्त थंड वातावरणांत स्ट्रॉबेरीज जाता, हाजेर तुमचें कितें मत आसा? एक्चुली लोकांचें म्हणणें आहा तें सारकें आसा, कारण महाबळेश्वर जी थंडी आसा पळय त्या वातावरणांत जर पळयलें जाल्यार त्या वातावरणांत थंडीच हें जाता। पण नॉर्मली आमची जर टेम्परेचर पळयली जाल्यार ती आनी ही हितून कितें व्हडलोसो डिफरंट ना, सेम टेम्परेचर आसा। म्हणजे दनपारची इतली गरमी जाता आनी थंय तशेंच तुमी म्हणटा? हय, दनपारचे थंय म्हणून गरमी वाडटाच न्ही, हय। त्याच प्रमाणे हांगाय गरमी वाडटा। म्हणजे नॉर्मली ती टेम्परेचर आनी ही टेम्परेचर आसा पळय ती दोनूय टेम्परेचर सेम आसा। ओके। आतां सरळ तुमी स्ट्रॉबेरीनूच जंप मारिल्लो की ताच्या आदी तुमी कितें कितें बाकीचें उत्पन्न घेतिल्लें बीन? तुमचें कितें पयलीं उत्पन्नाचो असो तुमकां एक्सपिरियन्स आसा? पयलींचे म्हणजे पारंपारीक आमचे जे पीक असले, काजू असले आमचे, माड असले आनी त्याच्या व्यतिरिक्त आमी ऊस करताले। ओके। थोडा ऊसाचो कितें जालें आमचे ऊस म्हणजे थोडो जनावरांचो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो आनी ऊस आमी सोडलो। ऊस सोडल्या उपरांत तितून केळी, सुपारी आनी माड आसा हेची लागवड केली। तेची लागवड जर गोंयभर पळयलें जाल्यार तेची उत्पन्न भरपूर जावपाक लागलें। बरोबर। मागीर ते थोडे कमी केले आमी आनी मागीर भाजीपालो जो आसा तितून जंप केले आनी ते पीक घेवपाक स्टार्ट केलें। थंयच्यान मागीर कितें केलें, एक एग्रीकल्चरान थोडे डेवलपमेंट करून थोडे हेल्प करून तितून एडिशनल हें केलें आनी आतां बेसिकली तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी मार्केट स्टडी केली अशें म्हणटा तुमी। मार्केट स्टडी करून तुमी डिसायड केली की बाबा आतां खंयच्या हितून उत्पन्नान आपल्याक बरो प्रॉफीट मेळूं शकता अशें तुमचें मत आसा? हय, बरें आसा। तुमचे हांगचो जो जागो आसा न्ही, ह्या जाग्याची कितें स्टेटस आसा? म्हटल्यार हेजे तुमी खरेंच तुमी ओनर आसा काय गव्हर्मेंट ओनर आसा किंवा आलवारा असो? म्हटल्यार एक वाळपय 70 एरियान एक आतां असोच
ल्हार उठलेले आसा की जाग्याचे म्हटल्यार जाग्याचे ओनरशिपा खातीर लोक झगडपा लागलेले आसा खंय तर असो आवाज जावपा लागलेलो तुमचे हेजेर कितें मत आसा तुमचो जागो कसो आसा पयलीं आमचो जागो आसा पळय तो ॲक्च्युली फूल आमच्या नांवार ना. आमी फक्त कसो येता म्हणजे फक्त ऑर्डर आमकां दिल्ली आसा म्हणजे एन्क्रोचमेंट आनी ताचो ऑर्डर म्हटल्यार तुमच्या नांवारूच आसा तो आमच्या नांवारच आसा. पण 1/4 उताराचेर नांव ना आमचें. ओके म्हटल्यार तुमी टेनंट किंवा ऑक्युपंट अशें काय काय लागून ना? लागून ना. कळ्ळें. आनी तरी ऑर्डर आसल्या कारणान तुमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सपोर्टूय करता सपोर्ट करता. आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तुमकां खंयची खंयची अशी स्किमी दिल्या किंवा सबसिडीज दिल्या आमकां पंप घेवपाक दिले. म्हळ्यार पंप हावस पंप हावस मागीर ड्रिपाचे सिस्टम आसा पळय तेचे फेन्सिंगेचे सोलर फेन्सिंग सोलर फेन्सिंग हय सोलर फेन्सिंग ओके आनी तुमी कितें सह्याद्रीच्या हितून ते बांय मेळटा ती बी घेतल्या तुमी हय ती घेतलेली आसा. महाबळेश्वराची माती आनी गोंयची माती हितून फरक आसतले न्ही जाल्यार ती मातयेची स्टडी कशी कितें केली तुमी Actually माती चड व्हडलो डिफरंट ना. थंयची माती आनी ही माती सेम आसा. सेम आसा सेम आसा. म्हणल्यार हेका तुमी कितें एक्स्ट्रा फर्टिलायझर्स किंवा मॅन्युअर्स अशें कितें घालतात बीन एक्स्ट्रा म्हणजे एक शेणखतच फक्त. शेण खत शेणखत. म्हळ्यार मॅन्युअरच घालतात Manure. तुमी त्या ऐवजी आनी काय ना त्याचे फक्त 50% आमी केमिकल केमिकल्स थ्रू ड्रीप सिस्टम थ्रू ड्रीप सिस्टम. ओके आणि आता स्ट्रॉबेरीज ही जेन्ना उत्पन्न जाली काय ताका तुमी एक्चुअल मार्केट तुमचो खंय आसा म्हटल्यार गोंयानूच काय गोंयच्या भायर धाडटा तुमी तुमी करार असो खंय केल्लो आसा ना तशें अजून कितें केल्लें ना. कारण नवीनच डेमो प्लॉट आसा न्ही ताका लागून तेची मार्केटीची अजून स्टडी तशी करूं ना. पण लोकल मार्केट आमचें आसा गोंयचें तेच मार्केट आमकां जातलें. तुमकां बागायदारान बी अशें कितें सांगलें की आमी घेतले किंवा आमी तुमचे कडल्यान घेवन विकतले अशें कितें केल्लें आसा ना उलोवप अजून बीन? पर्यंत तशें हे जाव करार जावना. बाबा तुमचें नांव कितें विष्णू विष्णू गांवकर गांवकर तुमी आतां जाले कित्येक वर्सां हांगा तुमी हेज्या पयलीं उत्पन्न अशें कितें कितें घेतलेलें आसा पयलीं म्हणजे उत्पन्न काजूची हय आणि पहिली आम्ही सुरुवाती करून नाशनो नाशनो हा ते डोंगरार अशें म्हणणें आसा की नाशनो पागोड हे सगळे पयलीं घेतात तुमचें हांगा तशेंच चालू आशिल्लें पयलीं आसना तशेंच चालू आसलें मागीर गोंय स्वतंत्र जावन तुमी काजू घातले ताच्या पयलीं घातले ना पयलींचे थोडे आसले आणि आत्ता थोडे केले आतां थोडे केले आतां जेन्ना उत्पन्न लायलें न्ही काय ताजे नंतर नाशाडी करणारे जशे अनेक किटाणू म्हण जनावरां ही खूब लागता आतां पयलींच्या काळा पासून आतां पर्यंत कितें फरक आसा काय तशेंच चालू आसा ते तशेंच चालू आहा कितें रानांतले दुकरां कोणाची आसत मोर आतां मोर जास्त जाले हय हांगा आनी काजूच्या बाबतींत बी कशें कितें काजूच्या बाबतींतले साळो साळ हा आणि शेकरे शेकरे दुसरी आता खेती लागता तुमकां? खेती लागता खेती ती काय करतात साल अशी खातात हय चावां आनी सांबार बी येवन रोपे उडयता बी तुमचे अशें कितें ती सामार येतात पण कमी मातशे कमी हा. कित्याक ते बाकीच्या गांवांनी आणि खूब तांचो ना, प्रभाव आसा हांगा सामार कमी सामार कमी हा. आसा आनी रोटो म्हणटा ते प्रकार कशे कितें रोटो म्हणून तो दोन प्रकार आहात ते थोडो आहा न्हू तो होल मारता दिरप्यान होल मारतात न्हू तसो बुसो येता आणि थोडो रोटो आहा तो बारीक हेजो कीड कशी मागीर बारीक पीठ दळून ते येता तसं काडटा आनी ताका सगळे कंप्लीट हें जाता आतां काजूशेसून तुमचे चल्यान आतां स्ट्रॉबेरीन जम घेतली आसा तुमकां ताजेर कशें दिसता अभिमान आसा म्हाका अभिमान आहा तुम्ही- कितें करून करून प्रयोग करून फुडें सरपाचो कळ्ळें म्हणजे तुमचो ताका पुरेपूर सपोर्ट आसा तर. पुरो सपोर्ट आहा श्याम भाई ह्या एग्रीकल्चरान तुमचो एक्सपिरियन्स कसो कितें आसा सो एक्सपिरियन्स म्हणजे सध्या हांवें भरपूर कितें कितें एग्रीकल्चरान शिकलो आसा आनी ताका लागून म्हजो सन्मानूय केल्लो आसा कारण कृषी विभूषण हो सन्मान करून हें केल्लो आसा हो केन्ना कसो जालो तुमचो हो 19 डिसेंबराक ह्या वर्सा लास्ट इयर लास्ट इयर सगळे गोंयभर न्हय तर राज्यातल्या सगळ्या भारतातल्या सगळ्या शेतकाऱ्यांचो एक प्रश्न आसा की जे किसान बील काडला ताजेर तुमचें मत कितें आसा म्हटल्यार 2-3 बिलां काडला तातूंत ताजेर आमचे इंडियेचे शेतकार अपोज करपाक लागलेले आसा हाजेर तुमचें मत कितें आसा तशें मत पळोवंक गेल्यार थोडे ते
शेतकऱ्याच्या फेवरान आसा आनी थोडे ताका अपोजय आसा, कारण ते नेगेटीव विचारय करीत जाल्यार तेचेर थोडो हें आसा, परिणाम जातलो शेतकऱ्यांचेर. तो सरकारान मातसो एक थोडे लक्षात घेऊन लक्षात घेवंक जाय. म्हणजे तुमचें अशें मत आसा की शेतकार जे सांगता ताजेर परत एकदा विचार विचार करून कर- बील परतून मांडूंक जाय. हय. आणि सध्या गोंयांत बीजेपीचो खूप प्रभाव वाडलेलो आसा, इंडियेनूय वाडलेलो आसा. आनी अशें एक लहर येयला की वेगळी कितें तरी चेंज जाय म्हणटा, वेगळें जाय कितें तरी. तुमचें हेजेर मत कितें आसा? खरेंच कितें वेगळें जाय काय आसा तेच चलूंक जाय? थोडे बदल घडोवंक जाय. थोडे बदल घडोवंक जाय. घडोवंक जाय. श्याम भाई, तुम्ही इतलो आमकां टायम दिल्या कारणान आमी तुमचे खरेंच आभारी आसा. बाबा तुमचे बी आमी आभारी आसा आणि मना काळजांतल्यान आमी तुमचे आभार व्यक्त करता. धन्यवाद. गोंयकारच्या वतीन आमी तुमचे सगळे आणि गोंयकारांच्या वतीन आमी तुमचे सगळ्यांच्या वतीन आमी तुमचे आभार मानता. धन्यवाद.